हांगा न्यू वाड्यार ह्या आमच्या दोन इस्कॉलां आसा. एक गव्हर्मेंट इस्कॉल आसा आनी आमचे एडेड स्कूल आसा. हांगा जवळ जवळ आनी हायर सेकंडरी आसा आमची. आनी हांगा जवळ जवळ 1000 तरी भुरगे आसात, स्टुडंट आसात. हांगा जर खेळटलो जाल्यार हांगा न्यू वाड्यावयले जे परिसरांतले लोक आसात ते सगळे हांगा पार्किंग करतात गाडयो हाडून, आनी हांगा भुरग्यांक खंयच खेळपाक मेळना. तशेंच हांगा इल्लीगल स्कूल सोंपल्या उपरांत इल्लीगल हांगा सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी कितें कितें हांगा खूब अशें कितें तरी चलता. हें सगळें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. जेन्ना आमी सकाळीं येता तेन्ना हांगा सगळे बाटल्योच सगळे दिश्टी पडटा आमकां, आनी ते सगळे आमकां काडून मागीर सगळे झाडू मारून सगळे क्लीन करचें पडटा. हें सदांचेच जाल्लें आसा. तेन्ना हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. हें आतां सदांचीच गजाल जाल्ली आसा. जेन्ना आमी सकाळीं येतात हांगा स्कुलान तेन्ना पळयता की फूल ग्रावंड हांगा व्हेहिकलान भरलेलो आसता. स्वताच्यो आमच्यो टिचर्सांच्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो फुडें तांकां घेवन येवंक मेळना. तशेंच हांगा तुमी भायर पळयत जाल्यार तुमकां दिसतलें की कितल्योश्योच बॉटली अश्योच पडलेल्यो आसतात. ते भुरगे हांगा भायरचे भुरगे रातचे येवन हांगा कितें करतात ते कांय खबर ना. सो हाचो परिणाम आमच्या भुरग्यांचेर जाता आनी सगळ्यांचेरूच जाता. सो आमी हाज्या बद्दल ऑलरेडी कंप्लेन केल्ली. तेन्ना ते येवन ट्रॅफीक पुलिसाचे सेलाचे मनीस येवन हांगा तांकां नो पार्किंगचे एक लेबल तांकां गाडयेचेर लावन दवरलेले. तेन्ना तांच्यांनी सगळ्यो गाडयो खाली केल्ल्यो. पूण आतां परत तेच चालू जालां. सो हाजर कोणी तरी खंयच्या तरी अधिकारीन लक्ष घालचें आनी कितें तरी सोल्युशन काडचें.